Page number 11, A22. परमेश्वरास वचोलोयता ताचेर सगळेच मोगाचे पोजोल्यानूच वाचोळगीचो आमचो देव आमचेर फागयता समेस्तांक लागीं आपयता आपणाचे भोवती जमयता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सवे आसूं. माय मोगाचो योकार तुमकां सगल्यांक ह्या मिसान वांटून घेवच्याक आयज दोगा सांतांचे फेस्त आमी समरोवता योग जावन आसा बागियोंत लुईस आनी दुसरो जावन आसा बागियोन जुजे काला सांज यादनीक पयलो जावन आसा रे राजा फ्रांसाचो ताचें जिवीत सगळें भक्तीपणी ताणें सारलें ताची आवय एकदम भक्तिवंत राणी आसलेली आनी तिणेन ताका सदांच पातका वीण जिवंक शिकयलें 10 वर्सांचोच आसतना ताचो बापूय मेलो आनी तो रे जालो पूण सगळो कारबार 10 वर्सां आपले आवयन तो चलयलो पूण तो कितें करतालो दर दिसा 2 मिसां आतां हे 13व्या शेंकड्यांत 2 मिसां जे पाद्री डिवायन प्रेजीस आनी डिवायन ऑफीस घेतात इगोर्जेची मागणी घेतात तें तो मागतालो आनी जेन्ना जेजूचें नांव आयलें की ना तो आपली तकली बागयतालो आनी दिमी मोडटालो ही सोय ताचे पासून सुरू जाल्ली आसा तो उपवास करतालो हे भाशेन आपलें जिवीत सादतालो भक्तीपणी म्हणटच तो सादो आसलेलो पूण एकदम खडेगांठ बरो स्वाबाचो ताणें खूब हॉस्पिटलां बांदलीं ताणें एक व्हडली थियोलॉजी गेट देव शास्त्र शिकपाचें एक घर सोर्बोन म्हणटा पळय तें पारिसाक आजून पर्यंत आसा आनी सान शपेल म्हणून एक श्रायन जंयसर जेजूचो खुरीस आनी कपेल आसा ताणें झुजाक गेलो तो कित्याक जे मुसलमान आसलेले ते सगळे क्रिस्तांव जागे आपले ताब्यांत करताले म्हणून तोय गेलो पयले फावटी तो गेलो तेन्ना ताका धरलो ताणें ताका बंदखणींत धरलो पूण ताका मागीर सोडलो म्हणनाय तो रॅन्सम ताका केलो आनी दुसरे फावटी आनीक 22 वर्सांनी तो पोत्तून गेलो तेन्ना ताका एक जोर येवन तो मेलो पूण ताणें कितें म्हणलां जाणें हिंच्याच परिस्थितीन पातकान आनी महापातकान पडोंक तूं केन्नाच दिनाकाय म्हणटच हे भाशेन आपलें जिवीत ताणें सांगलें जुजे कालसांज तोय एक व्हडल्या घराण्यांतलो आसलेलो पूण ताणें आपलें जिवीत सगळेंच जेजूक भेटयलें एक दीस सपनांत ताका ताणें स्पान्याकथान रोमांक वचोंक जाय म्हणून ताका दिश्टी पडलें ताचो पांय तेन्नाच मेल्लो सगळें ताचें आसलेलें तितलें गरिबांक दिवन तो सारको गरीबपणी रोमांक आयलो आनी रोमांक आयल्या उपरांत थिंयसर एपिडेमीक जाल्ली जोर आसलेलो आनी जोराक लागून लोक मोत्तालो आनी भुरगीं अशींच रस्त्यार पडलेलीं खूब आसलेलीं ताणें पयलें प्रायवेट आनी म्हणजे फ्री इस्कॉल स्टार्ट केलें ताच्या इस्कॉलान तेन्नाच 1000 वयर भुरगीं आसलेलीं पूण ताणें मागीर आनी दुसरे पाद्री ताका जॉयन जाले आनी आख्ख्या युरोपाक स्पान्याक आनी इटालियाक ताणें इस्कॉलां अशे भाशेन सुरू केलीं ताका मेल्या उपरांत
पात्रोन म्हणटात इस्कॉलांचो. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, पळयात कशे भाशेन देव आमकां आपयता, देण्यांनी बोदता आनी आमी ताचो वावर करून ताकाच मोहिमा दिवंक लागता. बरें पळय तें स्टार्ट केलेलें आसा आनी सारकें शिस्तीपणी आमच्याय जिवितान आमी आमच्या घरादारांनी बरेंपण दाखयलेलें आसा, भुरग्यांक बरी देख दिल्ली आसा, शिकयलेलें आसा. देवाक कारकां दिवया. पूण जें आमी करूंक ना, देव आमकां आजुनूय कितें सांगता आनी पयल्या आनी दुसऱ्या वाचपान आमी आयकतले हांव, खूब पाटी आमचें काळीज आमी धारून केल्लें आसता. त्या कारणाक लागून आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचें बोगसणें मागया. सुम्या काकुतकोर, Somya Kakutkor, क्रिस्ता काकुतकोर, Krista Kakutkor, सुम्या काकुतकोर. Somya Kakutkor. सोरपोदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Amen. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, बागयोंत लुईस संवसारी राज्यांच्या राटावळी मदें सुर्गीच्या राजाचें मोल आनी म्हत्व विसरूंक ना. बोगोत जेजू क्रिस्ता आपल्या राया पासत सर्व तरेचे कोश्ट सोसूंक तयार आसलो. स्वर्गांत तुवें ताका दिल्ली मोहिमा समरुंबून तुज्या सुर्गीच्या राजाच्या ध्यान मोन दवरून आनी त्याच बरोबर आमचो संवसारी राटावळीचो वावर जबाबदारेन करूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. बागेवून पावलून तेसालोनिकारांक बरयलोलें दुसरें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या सोनबंदी आनी ताजे भोवती आमी सगळीं जमतल्या ह्या विशीं तुमचे लागीं आमी मागता तें हें. सोम्याचो दीस पावलो म्हूण सांगून कोणेंय बाकीत केलें जाल्यार, वो हांवेंच अशें म्हणलें वो बरोवन धाडलां म्हूण कोण कोण सांगीत जाल्यार, तुमचें मन सोंपेपणी घुस्पोंक दिवं नाकात, वो तुमी आकांताचें न्हय. तुमकां कोणेंच कशेच भाशेन फटूंक दिवं नाका. आमी तुमकां परगटल्या शुभ वर्तमाना उद्देशी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत वांटो घेवचे खातीर देवान तुमकां आपयल्यांत. म्हणटोच भावा भयणीनो, तीर रावात आनी जावं तोंडी जावं चिटी वरवीं आमी तुमकां शिकयल्या त्यो रिती चाली गोड दवरात. खूद जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आनी आमचो मोग केला आनी आपले कृपेन आमकां सोरो नासलोलो धीर आनी थीर बोरवासो दिला तो देव आमचो बाप तुमच्या काळजांक धीर दिवं आनी सगळे तरेच्या बऱ्या कोरण्यांनी आनी उतरांनी तुमकां थीर आनी गोड करूं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. सगळीं म्हणुया. संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. परमेश्वर एकलोच राजा, राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. सर्ग सोगलो आनंद भोगूं, उल्हासूं आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्यासागर, आयकून दी ताजो गोणगोण. जबाब संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. फळां सयत पिकाळ जमीन, बुरकुटू आनंद बरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोटू कुशाल बरीत. जबाब संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. मुनसुबी प्रितुमेची सगळी नीट संवसाराची. परजांची करूंक जोडटी परमेश्वर पळे येता. जबाब संवसाराची मुनसुबी करूंक सर्वेस्पोर येवचो जालो. उद्गार. Soy, 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 sorvespora. Soy, 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 sorvespora. देवाचे उतर जिवें आनी सुटसुडीत,
ते काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकिता. Soy, 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 sorvespora. Soy, 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 sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, दोंग्या धर्मशास्त्रांनो आनी फारिसेवानो, तुमचें कोटा ओर्तेलांव आनी शेपू आनी जिरें असल्यांचो दावो वांटो तुमी दितात, पूण सुमूर्तीचे ओदीक मोलाचे कायदे म्हणजे न्यायनीत, काकळूत आनी विस्वास हें तुमी सोडून दितात. तें तुमी चुकोवचे न्हय आसले, पूण हे तुमी पाळूंक जाय आसले. एक ओजार जोळारी घालून काडटात आनी ऊंट गिळटात तसले कुर्डे फुडारी तुमी. दोंग्या धर्मशास्त्रांनो फारिसेवानो, तुमचें कोटा तर पात्रां आनी ताटां भायल्यान आसा तें तुमी नितळ कोतात आनी भितरल्यान तुमी नागवणेन आनी पोजोडपणान भरल्यात. आनी कुड्डे फारिसेवा, भायल्यान आसा तेंय नितळ जावच्याक पात्र आनी ताटां भितरल्यान आसा तें पयलें नितळ कर रे. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जे धर्माचे फुडारी आसात ते धर्म पाळटात, म्हणजे ते सगळें जाणत, पूण ते आपल्या जिवितांत तें दाखयना, दिसून येना. ताका लागून जेजून एक कडक शिक्षा दिल्ली आसा तांकां सांगलेलें आसा, तुमचें कोठा म्हणून. तुमकां आनी फुडार ना असलें तर तुमी कोत्तात जाल्यार तुमचें गोरटान जालें. तर आमी तो तांकां कितें म्हणटा, न्याय नीत, काकळूत आनी विस्वास हे 3 वस्तू तुमी घट धरूंक जाय. भायल्यान साफ कोत्तात पूण भितरल्यान तें साफ करूंक जाय. भितरलें जिवीत, भायले सगळे कायदे दाखयतात तुमी कोत्तात म्हणून, पूण भितरल्यान तुमचें मन देवाचेर लायलेलें ना. पयले वाचपान आमकां तें सांगलां, जेजून आमचे पासत सगळें तयार केलेलें आसा, आमकां कसलीच काळजी घेवपाक ना. तो सगळें आमचे पासत कोत्ता, पूण आमी काळजी कसली घेवंक जाय, ताका सहकार करपाची. जीं कोण मागण्यांत रावतात तांकां देव सगळें दाखयता, सुचयता. आमी मागणें कोत्ता तें थोडोच वेळ केलो जाल्यार आमचें कांय जावपाक ना. आतां आमी तर कितें रांदूंक जाय जाल्यार थोडोच वेळ केलो जाल्यार कसलें जेवण जेवतले आमी, ताका वेळ लागता न्हय. वेळ जातकूच तें मागीर बरें तोरार जाता आनी तयार जाता. म्हणटा ते भाशेन आमकां मागीर तें बरें लागता. हेच भाशेन आमचेंय जिवीत जेन्ना आमी देवा बरोबर सत्ता तेन्ना पयलें आपलेपण पळय आहा तें वचोंक जाय, मागीर देवपणाचें आमकां लागोंक लागता. देव आमकां कितें म्हणटा सांगता तें मागीर आमी आयकोंक लागता आनी आमची चिंतना बदलोंक लागतात. आनी देवाची चिंतना आमचे मदें येवंक लागली की ना, आमकां उर्बा येवंक लागता, शांती मेळटा आनी आमी तें करपाक तयार जाता. हे भाशेन देव आमकां तयार करता. जशे भाशेन आमी रांदता तेन्ना जें रांदता तें तयार जाता जेवपाक, तेच भाशेन आमी जेन्ना देवा बरोबर रावता तेन्ना तो आमकां तयार करता आपले येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत सारच्याक आनी ताचे मोहिमे पासत आमी वावुरच्याक. म्हणटच म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जशे भाशेन ह्या सांत भक्तांनी आपलें जिवीत सगळेंच जेजू पासून सारलें आनी जेजू बरोबर सारलें, तर आमी जेजूक एकवटोन तें सदांच सारया. आनी हें घडच्याक सदांच विसरो नासतना 5 मिनट न्हिदच्या आदीं जेजूक एकवटोन न्हिदात,
उठ्ठाणा 5 मिनट ताका एकवटोन उठात, बाकीचे सगळे थारार येतले. आतां आमी प्रॅक्टीस करुया. सगळीं जाणां हात अशे वणटीयेन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करुया. आनी ह्या मिसांतल्यान आमकां घोटाय मेळटली. कित्याक जेजू आमकां हें सगळें शिकयता. ताणेंच आमकां सांगलां म्हजे सवे रिगून रावात म्हणून. तर आमी ताका एकवटोन रावया आनी तो आमकां एकवटोन रावतलो. तो सदांच रावता, पूण हे परी खोलायेन भितरल्यान, आनी तो आमकां भितरल्यान नितळ करतलो आनी आमचें जिवीत उदीकान उदीक देवाचे येवजणे प्रमाणे घडोवन हाडटलो. सगळीं आमची चिंतना भावना जेजूक ओपून दिवया. आनी जंयसर आमकां पेकोवणी जाय, जावं आमचे कुडींत, कुडीच्या सांद्यांनी जे सांदे तुमचे सारके चलनात, ते सगळे जेजूशी दवरात. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना ह्या जाग्यांनी, ह्या आमच्या अवयवांनी जेजूक घेवया आनी जेजू आमकां थंयसर पेकोवणी हाडटलो. ताचो स्पर्श आमकां घडटलो. तो आपलो पवित्र आत्मा आमकां दिवन आमचें सगळें भितरलें जिवीत नितळ निर्मळ करून आमकां पेकोवणी दिवन आमकां बरेपण फावो करतलो. जेन्ना आमी ताचे कडेन मागता काळजांत थावन, तेन्ना हें आमकां घडोवंकूच जाय. घडटलें ताचेर विस्वास दवरया. ताणें आमकां सांगलां विस्वास दवरात म्हणून आयच्या वाचपान. तर ताचेर विस्वास दवरून आतां आमी सगळ्या संवसाराच्या लोकां पासून मागया. सोरपोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळायेन आयकून घे. यावचीत सुरी जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page number 44, C38. Tukaच Bapa, sor moje, dita tuka ekanie. Tukac Mokta, sor moje, tuje cikor kashele. Moje hatke, moje paige, svikar kor ata goshe. Tuzo moi mok, borgot korum, shukobor, soklyang diyo. Tukac Bapa, sor moje, dita tuka ekanie. Tukac Mokta, sor moje, tujec tikor kashele. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या आतांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या भक्तांच्या उगडासाक भेटयलेलें तुवें पवित्र केल्लें पोरजेचें बलिदान दोळ्यान मानून घे. ह्या दैवीक गुठांत वांटो घेवन तूं आमचो मोग कोत्ताय, तसोच आमी हेरांचो मोग करूंक पावूं. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोदेदार आनी सासणांच्या देवा सर्वकालीन सर्वतायन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या भक्तां सवे तुका मोहिमा मेळ्ळ्या कित्याक तांच्या पुण्यांचें इनाम तुज्याच देण्याचो मुकूट प्रितुमेर तांचें जिवीत आमकां सुगणाची देख तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां पुण्यवंत जिविताक आदार पवित्र सुबे खातीर तांचे मागणें आमचे असोक्तायक धीर आनी घोटाय हें आमकां तुज्या मोगाचें देणें आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवांत बोळ दिता आमकां हो हिशोब नासलेलो जमो आमच्या मोहिमेवंत भावा भयणीचो देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरोंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दुतां भक्तां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता पवित्र पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भल्लात तुज्या वैभवान सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जोय सर्गी तुका जोय जोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खुशेन कोश्ट मरण सुसुंकप्याच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी साशणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनचे पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawartaco good porgotuya. Sumia Jesu, ami hondo kata, ani kachit pieta. Title bauti, tu वैभवान येसोर, ami tuje moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोलेच्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धर्मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता आंकवार मारे देवाची माय सांगाती तिचे पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक Amen. जेजूचे मागणें आमी म्हणटा खरी पूण जाणो जावया की आमी न्हय
पूण जेजू जो आमचे सोबेन जियेता तो आमकां ह्या मागण्यांत आपले कुडींत एकठांयता आनी आमी सगळीं ताचे बरोबर एक कूड जाता तर आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक पवित्रपणान भरोंक ताचे पवित्र आत्म्यान आतां आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी चोर आकातांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणान तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांत तूं आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन पेज नंबर 60 D23 जिविताचे उदक गावूं, पियोंक येवचें ताणें लारू. जिविताचो उंडो व्हावूं, खावंक येवचें बुके लारू. जिविताचें उदक गावूं, पियोंक येवचें ताणें लारू. जिविताचो उंडो व्हावूं, खावंक येवचें बुके लारू. आमचो आत्मा ताणेला, तुका पियूंक आशेता. आमचो आत्मा मुगेला, तुका खावूंक आवडेता. आमचो आत्मा ताणेला, तुका पियूंक आशेता. आमचो आत्मा मुगेला, तुका खावूंक आवडेता. गे दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन आमेन मागुया
सोर पदवीधरा आनी भोव मोगाळ बापा, स्वताचो उजवाड आनी भावा भयणीचो मोग आमच्या काळजांनी सांबाळूंक आनी आमच्या कोरण्यांनी दाखोवंक जेजूच्या मास रोगताच्या ह्या पवित्र जेवणांत आमकां दिसान दीस चड आदार मेळूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाक दिनवासया, कित्याक ह्या मिसान आतां आमी भक्तीपणी भाग घेतलेलो आसा. जेजूचें जिवीत आमच्या जिवितान एकदम घट जालेलें आसा. तो सदांच आसा खरो, पूण दर मिसान आमी हे भाशेन वांटो घेतलो म्हणटच तो आमचें सगळें अदीक वाडटा. भियेनाकात, धीर घेयात आनी जेजू बरोबर सगलो वावर करूंक लागात. सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पोदेदाद देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान रावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पेज नंबर 96, F23. Wotsuya, Krista shantin, Wotsuya, White Kotorian Boksuya, Dushmanang Meng Maruya, Jesus Joshiko.